गोयची पहिली शेतकी हायर सेकंडरी सावयवेऱ्यां जुनासावन सुरू जाता. रामनाथ कृष्णा पैरायकार स्कूल ऑफ एग्रीकल्चरात 11वी-12वीचे शेतकी शिक्षण दितले. GCCIचो अध्यक्ष मांगिरीश पैरायकार ही एग्रीकल्चरल हायर सेकंडरी सुरू करता. गोंया भायर वचून शेतकी शिक्षण घेवपी भुरग्यांक आतां गोंयांतूच शेतकी शिक्षण मेळटलें. फुडें हेच सुवातेर BSc एग्रीकल्चरल डिग्री कोर्स सुरू करपाचोय रायकाराचो विचार चल्ला. पळया तो रिपोर्ट. रामनाथ कृष्णा पै रायकर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर गोंयांतले पयले एग्रीकल्चर स्कूल ते आसतले. कितें कोर्सीस तुमी ऑफर करता? 10वी पास जातकीच खूब जाणांक दिसता की आपणे शेती वेवसाया कडेन वचचें आनी शेती बद्दलचें शिक्षण घेवचें. गोंयान एकूय अशें हें इश्कॉल नाशिल्लें आनी त्या खातीर आमी प्रयत्न केलो की सिलेबस तयार करचो. आनी फाटले एक वर्स आमी कृषी विद्यापीठ दापोली हांचे एक्स वायस चान्सलर डॉक्टर कद्रेकर हांकां बरोबर घेवन आमी एक सिलेबस तयार केलो आनी 11वी आनी 12वी ह्या खातीर आमी तो सिलेबस तयार केल्लो आसा. तेन्ना आमी ह्या वर्सा 11वी, फुडल्या वर्सा 12वी आनी त्याच बरोबर ताज्या मागीर आमी 12+3 किंवा 12+4 जशें MHRD आमकां मान्यता दिता त्या प्रमाणे आमी BSc एग्रीकल्चर कोर्सूय करपाक आमी फुडें सरपाचें आसा. सुरवातीक आमकां मान्यता मेळिल्ल्या प्रमाणे 25 भुरगे आमी घेवंक शकतात मॅक्सिमम. सक्सेस मेळ्ळो आनी तर चड जाले जाल्यार आमी 2 क्लासी चालू करपाचो आमचो हावेस आसा. तर हातून 1/3 थियरी आनी 2/3 प्रॅक्टिकल अशें आसा. आनी तांणी स्वता वावर करून तातूंतल्यान पीक काडून दाखोवपाचें आसता. म्हणजे तातूंतल्यान बाबा प्रत्येक सेमिस्टराक तांकां प्रोजेक्ट आसतलो, तांकां एसायनमेंट आसतलो. तो तांणी आपल्या हातून करपाक जाता, आमच्या हातून करपाक जाता. हाजे बरोबर आमी तातूंत एक कॉम्प्युटर लॅब करतले. थंय कॉम्प्युटर टॅक्निक्स म्हणटा ती शिकयतले. कित्याक हाजे वरवीं आज शेतकरी जो आसा तो एका जाग्यार बसून ताका मार्केटा बद्दल म्हायती मेळपाक जाय. ताका खंय कितें गरज आसा त्या प्रमाणे तो आपले हातून लागवड करून तें प्रोड्यूस करूंक शकता. कंट्रोल्ड हातून कशें लागवड करची आनी ताजें कशें प्रोडक्शन काडचें हाजें आमी शिक्षण दितले. त्याच बरोबर तें जें पळय लागवड आयिल्ली आसा तें मार्केटा पर्यंत कशें पावोवचें आनी तें कमर्शियली वायबल कशें जावचें. कित्याक आजकाल अशें जाल्लें आसा की शेतकरी शेतान आपले वावर करता पूण तो जें पळय काडटा तें त्या वेळार त्या मार्केटाक जाय अशें नासता. अनुरूप मार्केटाक पळय जें पळय लागवड जाय ती करपाक ताका एक आमकां शिक्षण दिवपाची आमची एक पद्दत आसतली. आनी हाज्या वरवीं आमी शेतकामतीक शेतान काम करप हें कमर्शियली वायबल कशें आसा हें दाखोवन दितलें. आमी जवळ जवळ 12 इश्कॉलां आमी जी शेजारच्या राज्यान आसा, महाराष्ट्रान म्हणा, कर्नाटकान म्हणा, आमी भोंवून आयिल्ले आसा. प्रत्येक कडेन 2 तरी भुरगे गोंयकार मेळ्ळे आमकां. म्हणजे जे भुरगे भायर वचूंक शकता तांकां जर आमी हीच वेवस्था गोंयान केली जाल्यार म्हाका दिसता की ह्या हाका म्हणजे आमकां भुरगे मेळपाक कठीण वचचें ना. जुना सावन सुरू जावपी रामनाथ कृष्णा पै रायकर हायर सेकंडरी गोंयांतली पयली शेतकी मळावयली हायर सेकंडरी आसतली. गोंयांत पडींग पडत चलिल्ल्या शेत वेवसायाक उभारी मेळोवन दिवपाक ही हायर सेकंडरी खंय तरी मजत करतली अशी आस्त बाळगुया. सावयवेरेंच्यान व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकारा वांगडा लौकीक शिलकार, प्रुडंट मिडिया खातीर. मायनिंग बंदीन त्या वाठारांतल्या सगळ्यांच्याच पोटार पांय दिला. ट्रक आनी बारजोलेच न्हय, बारीक सारीक पसरकार, हॉटेलवाले, मेकॅनिक आनी स्कुलांनी भुरग्यांक हार्डवर्क करपी टॅक्सीवाले आनी ट्रान्सपोर्टरांचो काम धंदो बंद पडला. गाडयांचे हप्ते भरपाक जमना म्हणून तांचेरूय पेज आयला. सरकारान ट्रकवाल्यांक दिल्या तशेंच रिणाच्या हप्त्यांची पॅकेज आतां हे टॅक्सीवाले मागतात. मयूर नायकाचो रिपोर्ट. हांवें एक बोलेरो घेतली मायनिंगा एंगेज करपा लागून आनी दिसलें की गांवची गाडी प्रेफरन्स म्हणून आयली गाडी घेतली पूण बॅड लक मायनिंग बंद पडलें. आनी बालवाडी भुरग्यां खातीर दिल्ली जीप कंपनीन काडून घेतल्या. ती मायनिंग कंपनी चलताली आनी ती मायनिंग कंपनी चलता म्हणून आमी 7-8 वर्सां जाली बरो धंदो चलता म्हणून आमी नवी गाडी घातिल्ली आनी नवी गाडी घातिल्ली ती आतां कंपनीन सामकी सडनली बंद केली आमची गाडी आनी 8 म्हयने जाले ती आतां गाडी बंद आसा म्हजी. पेमेंट करपाक तेणी स्टॉप केला आनी आतां सगळें बंद पडलेलें आसा. तेय बी आमी म्हणटात आमी मायन चालना आनी आमी तुका पयशे दिवपाक शकनात म्हणून तेणी बी पेमेंट स्टॉप केलेलें आसा. हालीं मायन बंद जाल्ल्याक ज्यो मायनीन जी गाडी दिताली ती गाडी बंद केल्ल्या कारणान आमच्या भुरग्यांक आमकां हाडपा व्हरपाक खूब प्रॉब्लेम जालो. मायनवाल्यांचे बी भरपूर एक म्हणजे तिडक मारता कारण
भुरगीं जीं शिकतात त्या भुरग्यांक हाडपा व्हरपा खातीर ताणें गाडी दिल्ली. ती गाडी तेन्ना जेन्ना तेंची मायनींग 1 वर्सा खातीर बंद जाली तेन्ना धपक्याक तेणें बंद केलें. मायनींग बंद जाल्ल्यान आमचो धंदोय बंद पडला अशें रिक्षावाले म्हणटात. बॅरल घालून आमी रिक्षेन तांकां पायताले. रिक्षेन बॅरलान डिजल घालून तांकां हाड ओवर करताले. तेन्ना आतां तें मायनींग बंद जाल्यान आमकां ती वाडी बंद जाल्यान. मायन बंद जाली, रिक्षा बंद आसत. मायनीर लेबरां डिजला अशी चलताली. आतां समती बंद आहा. आतां पयशे कशे बँकी भरप म्हणटा कांय समजना. मायनिंगाचेर निबून आशिल्ल्या लोकां खातीर सरकारान खासा येवजण चालीक लावची अशी लोकांची मागणी आसा. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. केरळात 5 कोटींची प्रॉपर्टी घेवपा खातीर पयशे खंयच्यान आयले हे जो मेरेन आमदार बाबू कवळेकार स्पश्ट करिना तो मेरेन ते पयशे भ्रष्टाचाराचेच अशें पुलीस धरून चलतले. एसीबीचो अधीक्षक बॉस्को जॉर्जान प्रुडंटाच्या कावंटर पॉयंटात ही गजाल उलोवन दाखयली. आयडीसीच्या प्लॉटांची चवकशी एसीबी करतली. फाटल्या सरकाराच्या सरकारी नोकऱ्यांच्या केशींनी आपणे नोकरी खातीर लांच दिल्ली हें सांगपाक कोणूच फुडें सरलो ना म्हूण कोणाकूच दोशी धरप शक्य जावंक ना अशें बॉस्को म्हणटा. Kavlekars, you found out some property in Kerala worth some 5 crores of rupees and you have initiated preliminary inquiry into that. Can you just tell us basics of this case? What exactly is this case? See, there are 13 properties of and I understand they are rubber plantations which were bought in the state of Kerala. Now 9 of these properties are worth 26 lakhs. One property is worth about 2.50 crores. 2 are about 34 lakhs, one about 17 lakhs. So in this way these were investments that were done for land holdings in the state of Kerala. There's nothing wrong in it, and they were and all of them are registered in the name of Mr. Babu Kavlekar. These are not made in the nomination at the time of filing his nomination. So I have to presume that these are illegal investments. I could have sumo to registered a case under disproportionate assets, but I do believe that we have to give him a chance to appear before the ACB and explain that whether these are his investments or how did he get this money and make these investments, because till such time I have to presume that there were kickbacks from during his term as a IDC chairman. All these irregularities we have brought forward we have submitted a report to the government. Now government has to would like to take a call whether, because most of it is, as I would say, is irregularities rather than in the sphere of corruption. Yes. So, and I think government has taken a call in the sense they have scrapped most of the recruitment. We have seen that many of the plots were allotted to the relatives, friends of the members of IDC. So, but then after they say, does it stop us from allotting it to them? See, the question will whether there is a conflict of interest. No, because all decisions are taken by the board. The chairman of the board says it's a decision of the board. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.